initiative taken by Messiana Vaz, because as we said, the MLA is very much interested in providing the space, but in this, there is a lot of potential for and scope for marketing. If they make the various different types of garam masala, biryani masalas, then kafirial masala and tandoori masalas. There are so many masalas which are going to be taught in this course besides other bakery items. So they can take orders for small functions, which is throughout the year in Goa, part and parcel of our tradition. So these women can all stand on their own feet, and that is the aim of Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan, to empower them economically. Congratulate Madam Messiana Vaz for organizing this bakery and masala making course, and this is best opportunity for all the women out here, and I hope everybody is going to take advantage of this program, and all the best for future also. मसाला मेकिंग एंड बेकरी कोर्स स्टार्ट केल्लो आसा 3 दिसांचो कोर्स तो महिला शक्ती अभियानाच्या आदाराचेर हांवें तो केल्लो आसा. गव्हर्मेंटाक जायतो हेल्प करता, जायते स्किमी दिता. सो आमी त्यो स्किमी हाडच्यो आनी लोकां फुडें पावयच्यो हे म्हाजे हेतू आहा. आनी मेन म्हणल्यार म्हाका जाय सगळे लोकांनी आमचो कोर्तालींची बायलो सगळ्यो इंडिपेंडंट जाल्यो सगळ्यांनी आपलो मसाला मेकिंग कोर्स करून त्याचो फायदो घेतलो. आनी मसाला हो जावन आसा आमकां घरांत सगळ्यांकूच जाय पडटा, सगळ्यांक गरजेचो. आमचो मसालो दुसरो जाता, टिचर आमकां शिकयता तो आमकां शिकपाक जाय. आमकां डिफरंट शिकोवन आमी एक मसाला मेकिंग करपाक शकता, एक बिजनस करूंक शकता. सो हांव मागता सगळ्यांनी हाजो फायदो घेवचो. असो नासता पावस जातलो आनी ताका लागून लोक घेवचो ना अशें दिसलें, पूण आयज म्हाका लोक जायते जाला ते पळोवन म्हाका खूब खुशाल जाता. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानातर्फे आम्ही पुराय गोंयांत प्रत्येक वाठारांनी आमचे जे इलेक्टेड महिलाज आसात ते कोर्सेस दितात डिफरंट मसाला मेकिंग आसा, मागीर कुकिंग कोर्स आसा, मागीर बेकरी कोर्स आसा, असे जायते कोर्स आसा जेणे करून बायलां आपल्या पांयाचेर उबे रावन घरा कडेन कितें तरी अनावळ करतले हो एक उद्देश आसा. आणि ह्याच आमचे जे डिसायड झालेले आसा की सगळ्यांक कोर्स दिवपाक त्याच्या अंडर बाय मेसियाना वाज जी कुटायची जिल्हा पंचायत मेंबर आसा त्याने आयज मसाला मेकिंग आणि बेकरी कोर्स स्टार्ट केलेलो आसा. तिका हांव शाबासकी दिता. आणि जायते बायलां हांगासर हाजीर आसात आणि खुबश्यो बायलांक इंट्रस्ट आसा म्हणून इतल्यो बायलां आयज हांगा ह्या कोर्साक हाजीर जालेले आसात. तांकां तांचो फायदो जावचो. आणि म्हाका दिसता प्रत्येक बायलेक ही गरज आसा, कित्याक प्रत्येकाक जॉब मेळटा अशें ना, थोड्यांक मागीर एज लिमीट जाता म्हणून जॉब आसना. सो जेणे करून तेंच्या कडेन घरा कडेन कितें तरी अनावळ जातली हो एकच उद्देश आसा. आणि आमी जे फक्त बायलां एम्पावर जाली म्हणटा, बायलां मुखार गेली म्हणटा, पण खंय ना खंय तरी एक फायनान्शियल खंय तरी बॅकींग आसा बायलां, आणि ते फुडें येवपाक ह्या कोर्साचो फायदो जातलो ह्याच उद्देशान आमी गोवा पंचायत महिला शक्ती अंडर हे कोर्सेस जायते दीत आसा. आणि आयज परते एकदा बाय मेरसेनाक हांव शाबास दिता, ताणें हो कोर्स हांगासर घडून हाडलो. आयज गोवा पंचायत महिला शक्ती आणि अभियान आणि हो 3 दिसांचो कोर्स जावं आमचो मसाला मेकिंग बेकरी मेकिंग हो कोर्स घडून हाडलेलो आसा. आनी हो कोर्स जे बी मेसियाना वाज तशेंच आमचे मॅडम नेली मॅडम टोरेटो आनी मागीर बाकीचे सगळे मेळोन टिचर आसा हो आयज कोर्स घडून हाडलेलो आसा. आनी म्हाका बरेंच उमेद दिसली, कित्याक सगळे हांगासर पळोवन ही महिला पळोवन कित्याक जायती म्हाका दिसता ही रावताली आपणाक केन्ना हो चान्स मेळटलो काय म्हणून, पूण आमकां आतां कळोन येयलें खरेंच ही सारकी मसाला मेकिंग ही गरज आसा. आनी सांगपाचें म्हळ्यार सारकी गरजेची गोश्ट. जेन्ना आमी घरान जेन्ना मसाला करतात तेन्ना म्हाका दिसता बिजनेसूय कशें एम्प्लॉयमेंटूय एक प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता. तशेंच म्हाका दिसता आमचें ओन जेन्ना आमी घरान मसाला केलो जाल्यार आमच्या फॅमिलीक देखून आमच्यान तो बरो मसाला भायलें जेवण हाडनासतना आमी ओन जेवण करून आमी जेवपाक शकता. आनी म्हाका दिसता हें आयज घडून हाडलां. आनी हो 3 दिसांचो कोर्स हांच्यान म्हाका दिसता बरे भाशेन हो कोर्स करचो आसा. हांव जाणा ताची एक मागणी आसा अशी म्हाकाय तुमकां सदांच सांगता म्हाकाय जायती उमेद आसा जावं महिला मंडळाक हेल्प करप. पूण आमकां खंय तर आमी कमी पडटा. कमी कित्याक म्हणटा हांव, जेन्ना हांव फाटीं एक स्टेटमेंट केल्लो हेच कामाक लागून हांव हेंच सांगता. लास्ट टायम स्टेटमेंट केल्लो हांवें जी कमदाद कितली लँड आसा जावं सांकवाडे आसा जावं कोर्ताली आसा जावं केलोसी आसा, जेन्ना तर आमकां हेणें तर आमकां एक स्पॉट लुगार दिलो जाल्यार आमच्यान एक
जाल्यार कन्स्ट्रक्शन करून हांगासून आमी जायते भाशेन आमी शॉप्सां वो मसाला मेकींग वो बाकी दुसरी देखून हे हाडपाक शकता आनी हें तर आमकां जालें हे कॉमदादीन तर आमकां दिलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता. पळय आतां म्हजे हांगासर हॉल आसा, हांगासर म्हजी सकाळ जायती एक्टिविटी फार्मर्स क्लबाचेर आमचे चालू आसा आनी जाता म्हाका दिसता तांकां तर दिसता जाल्यार म्हाका हांगासर देखून दिवपाक व्हडलो प्रॉब्लम ना. पूण कितें आसा फाल्यां सकाळीं आमी दुसरे कडेन कितें आनीकूय प्रोग्राम करतले तेन्ना म्हाका इल्लोसो फ्लॉप पडटलो, ताका लागून म्हाकाय जायती डिफिकल्टी आसा. पूण म्हजी एक एम आसा आमची कोळसाली वो सांकवाडे वो केलोसी हाणें तर लँड दिलें जाल्यार आमकां एक बरें कन्स्ट्रक्शन करून आमकां ही प्लेस आमकां ताका फावो करपाक शकता.